वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? सो हांव बरें आसा. मातशी थंडी आसा, उलोवंक जायना म्हाका व्हडल्यान. ओके, म्हाका खबर ना की तुमकां तें आयकूंक येता काय ना सारकें खबर ना, पण मातशें स्लो उलयता. हांव सारकें दुखता सारकें ताळो थंडेन. आतां मातशें कमी आसा, पयलीं इतलें ना, म्हणजे नाकांतल्यान बी अशें वचना आतां, तो मातशें हांव ताळो बीन दुखता. ओके, सो थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें जेन्ना हांवें गूड न्यूज तुमकां शेअर केलें तेन्ना खूब जाणांनी भरपूर अशे ब्लेसिंग आनी विशीस केल्लेले आहा. सो म्हणटा तांकां आयज थँक्यू म्हणया. तो व्लॉग करता आयज हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक. सो मनांतल्यान तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. सगळे जाणां बरे बरे कमेंट केले, विश केले, ब्लेसिंग केले. हेंच जाय म्हाका, आनी कांयच नाका तुमच्या कडसून. हांव एकूच मागता, फक्त तुमी बरें एक ब्लेसिंग दियात आनी हांव तुमच्या कडेन कांय मागना. ओके, सो थोडेशें म्हाका उलोवंक जाय आसलेलें. सो तेन्ना आमी ते व्हिडिओ केल्ले न्ही गूड न्यूजचे, तेजे रिलेटेड मातशें थोडें उलोवंक जाय आसलें तुमच्या कडेन. खूब जाणांनी अशे भरपूर अशे कमेंट आनी तिमी बी खूब हॅप्पी आसा की हांव प्रेग्नेंट आहा म्हणून. म्हणजे कितें सांगू तुमकां की तुमी म्हाजी फॅमिलीच न्ही, ताका लागून. सो खूब जाणांनी भरपूर अशे कमेंट केला, अशें कर तशें कर. इंस्टाग्रामार आनी खंय फोनूय येवपा लागले. सगळ्यांक हांव मना पासून हांव थँक्यू म्हणटा. सो तेन्ना हांवें जे एक व्हिडिओ केल्ले पळय, हांवें अशें म्हटलेलें न्ही की म्हाका भुरगें नाका, अशें हांवें म्हटलेलें तेन्ना. सो परत आनी म्हणना हांव तें. सो खूब जाणां म्हाका म्हणजे खूब जाणां म्हाका अशें म्हणपाक लागले की तशें म्हणूंक जायना, थोडे भुरगे जायना, पण तेमी अशें ट्राय करता, तुका देवान दिला, मागीर तूं अशें एबॉर्शन असलें बिसलें तूं उलय नाका. म्हाका मागीर फोन येवपा लागले, फोनार म्हाका सगळे जाणां हयच म्हणपा लागले की असलें तूं उलोवं नाका. पण हांवें अशें उलयलें कित्याक सांगता तुमकां, कित्याक तेन्ना जें कितें आसलेलें सगळें तुमकां हांवें शेअर केलें मनांतलें. अशें न्ही की हांवें तुमकां अशें फेक व्लॉग करून तुमकां सांगलां. जे कितें त्या टायमार हांवें कितें भोगलें पळय, म्हणजे त्रास काडले पळय, तेच तुमकां हांवें शेअर केलां. आनी जे कितें फॅक्ट आहा पळय तेच तुमकां हांवें शेअर केलां. हेतून जालें कितें, म्हाज्या मनाक अशें कित्याक येयलें थॉट. सो ऋतिको टायमार न्ही, ऋतिको टायमार म्हाजें कन्सीव जावपाक न्ही खूब टायम लागलो, कळ्ळें न्ही. तेन्ना आमकां जाय आसलेलें पळय, तेन्ना आमकां रोखडें देवान दिवंक ना. सो टायम लागलो पण दिलें. म्हणजे अशें म्हणटात न्ही, देवाक केन्ना दिवपाचें आसता पळय तो देव दिता. हय काय, जशें आतां पळयात, आमी प्लॅनिंग करून नासलेलें कांयच ना, देवान आमकां दिलें. सो ऋतिको टायमार कितें जालें, जेन्ना म्हाका कन्सीव जालें, अशें वॉमिटींग, फक्त वॉमिटींग जातालें म्हाका. म्हणजे वॉमिटींग जावप हें नॉर्मल आसा प्रेग्नन्सीन, अशें काय न्यू ना, अशें हें नॉर्मलूच. फक्त न्ही म्हाका वॉमिटींगूच जातालें आनी कांयच अशें जिवाक त्रास जायनासलें म्हाका. डेली रुटीन काम करतालें आनी तेन्ना हांव न्ही ट्युशन घेतालें, कळ्ळें न्ही. सो ऋतिको टायमार न्ही म्हाका कांयच त्रास जावंक ना, फक्त वॉमिटींग. पण दिस टायम न्ही तुमकां कितें सांगू हांव, वॉमिटींग तें जातालेंच, पण इतलें म्हाका त्रास जाताले, म्हणजे कितें जातालें म्हाकाच खबर ना, कळ्ळें न्ही. आई म्हाका विचारता, शिव म्हाका विचारता तुका कितें जाता, म्हाका सांगपाक कळना कितें जाता तें. म्हणजे केन्ना केन्ना हांगा दुखता, केन्ना पोटा कडेन दुखता, मदीं दुखता, केन्ना केन्ना उलटी जाताच, कळ्ळें न्ही. आनी श्वास घेवपाक त्रास जाता. म्हणजे अशें म्हाका केन्ना ऋतिको टायमार जावंक ना. सो इफ ऋतिको टायमार म्हाका असले सिमटम्स जाल्ले न्ही, जे आतां म्हाका जाला, सो म्हाका कळपाचें ओके चल नॉर्मल हें जाता म्हणून. पण ना, ऋतिको टायमार म्हाका अशें कांयच जावंक ना. पण दिस टायम म्हाका सामकें डिफरंटूच अशें जालें की म्हाका जिवूच ना कशें, इतलें म्हाका त्रास जाताले. आनी हांगासर कमरे कडेन, दोनी कमरे कडेन न्ही, अशें न्हिदताना बीन न्ही, जेन्ना 1 मंथ जालें तेन्ना 1 मंथ, दोनी कडेन कमरे कडेन न्ही अशें मुयेतालें म्हणजे नमनेस, अशें चिमटो बीन काडले न्ही म्हाका कळनालें. हय न्ही, तशें जातालें म्हाका दोनी कडेन. हांव म्हणलें कितें अशें, म्हणजे सामकें डिफरंटूच सामकें दिस टायम. मागीर हांव चिंतलें की हें जातलें काय ना कमी, म्हणजे दोनी सायडीन ना कमरे कडेन अशें मुयेतालें आनी अशें हात म्हणजे चिमटो काडले बी म्हाका कळनालें, इतलें म्हाका मुयेतालें. सो मागीर हांव स्ट्रेट न्हिदलें न्ही, स्ट्रेट न्हिदल्यार म्हाका बरी दिसतालें. पण म्हाका स्ट्रेट न्हिदल्यार न्ही अशें झेम बीन पडना, सायडीन अशें न्हिदल्यारूच, नाल्यार पोटा कडेन जाल्यार न्हिदूंक जायना आतां. अशें सायडीन न्हिदलें न्ही जाल्यार हे सायडीन न्ही नमनेस जातालें. हेजी सायड अशें न्हिदलें न्ही, पण हे सायड अशें म्हाका नमनेस जातालें. पण फक्त म्हाका तें 1 मंथ जालें, 1 मंथूच. हांव रावल्लें डॉक्टरा कडेन गेलें तेन्ना विचारया म्हणून. मागीर हांवें नॅटार बीन चॅक केलें, तेमी सांगपाक लागलें की हें नॉर्मल खंय प्रेग्नन्सीन. सो असलें म्हाका ऋतिको टायमार जावंक ना. सो हें आतां म्हाका न्यू जाल्लें आसा. सो मागीर फक्त 1 मंथूच, आतां म्हाका जायना, आतां म्हाका अशें नमनेस बीन कांय ना, सारकें आहा. सो मागीर पोटा कडेन बी म्हाका दुखपा लागलें, कळ्ळें न्ही. अशें म्हणजे कितें सांगू तुमकां, आनी उठूंकूच जायनालें म्हाका, म्हणजे म्हाका उठूंक जायनालें. अशें न्हिदून रावतालें हांव. आनी हांव चिंत्तालें आतां हयच उठतलें हांव, उठतलें काय ना, चलतलें काय ना, मागीर व्लॉगिंग करतलें काय ना, अशें म्हाका.
सो अशें न्ही की म्हाका व्लॉगिंग करूंकूच जाय कंपल्सरी. शिव पावलो पळय तूं चड स्ट्रेस घेनाका, व्लॉगिंग करूंकूच जाय अशें नाका. तुका जिवा बरी दिसल्यार तूं व्लॉगिंग करना जाल्यार न केल्यार जाता. पण हांवें चड व्लॉगिंग करूंक जाय म्हणून न्ही अशें हांवें चड टेन्शन बीन घेवंक ना. म्हाका टेन्शन भंय कितें आसलेलो, म्हाका जातलें काय ना चलपाक बी उठपाक बी. म्हणजे इतलें च्या पिताले, भायर बसताले, परत थंयच न्हिदताले बेडार. म्हणजे कितें न्हिदून रावो दिसतालें म्हाका. इतले म्हाका त्या टायम न्ही जिवाक इतले म्हाका त्रास जाले. ताका लागून न्ही म्हाज्या मनान न्ही अशें थॉट्स येवपाक लागले अशें हें नाका अशें करून, कळ्ळें न्ही. पण म्हाजें थिंकींग रॉंग ना. कित्याक आमकां जाय आसलेलें रितू एकूच आहा न्ही, एक आमचें प्लॅनिंग आसलेलेंच मागीर जावया म्हणून. पण देवान न्ही आमकां सामकें सरप्रायज गिफ्ट दिलें म्हणटा पळय तशें जालां. कळ्ळें तुमकां न्ही तशें. सो रितू टायमार आमी देवा कडेन प्रे करताले आमकां जाय 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 म्हणून. पण दीस टायम देवान आमकां सामकें सरप्रायज दिलें. पण इतले म्हाका त्रास जाताले न्ही ताका लागून मागीर तकलेन न्ही नाका नाका थॉट येताले म्हाका हें नाका. खरें म्हाका त्रास सोंसपाक जायनासलें. खूब जाणां अशें म्हणपाक लागलें की तूं अशें उलयनाका, एबॉर्शन करपाक जाय, भुरगें काडूंक जाय. पण त्या टायमार हेका लागून म्हाका त्रास जाताले, म्हाका सोंसपाक जायनासलें. ताका लागून मागीर तकलेन न्ही असले असले थॉट येताले. सो खूब जाणां म्हाका अशें कमेंट केले, फोन केले की अशें उलयनाका. सो हांवें कितें रॉंग बी म्हटलां बी आसलें हांव तुमकां सगळ्यांक हांव सॉरी म्हणटा. एक्चुली तशें उलोवंक जायना सारकें तुमचें. तकलें येतालें म्हाजें अशें आमकां बाबा भुरगीं बी नाका. पण डॅडीचें ब्लेसींग आसल्यार न्हितून ताका लागून आमी अशें कांय इतले त्रास जावन न्ही आतां त्रास सोंसपाचेच, कळ्ळें न्ही. पण अशें भुरग्याक एबॉर्ट करप असलें बी चिंत्तालें हांव. पण अशें केन्ना करचें ना हांव काम, रॉंग काम केन्ना करचें ना, कळ्ळें न्ही. सो मागीर फक्त म्हाका एक दोन म्हयनेच म्हाका खूब त्रास जाले. 2 म्हयने खूब त्रास. म्हणजे चिंत्तालें हांव बरें जातलें काय ना, म्हणजे उठ्ठालें काय ना अशें. मागीर 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 न्ही म्हाका मातशें बरें दिसपाक लागलें. म्हणजे सगळें की म्हाका पेन जातालें, हांगा म्हाका नमनेस जातालें, हें सगळें मागीर न्ही आफ्टर 2 मंथ सगळें कमी जालें. सो आफ्टर 2 मंथ हय वॉमिटींग आसलेलेंच. वॉमिटींग रितीको टायमार न्ही फक्त 1 मंथ आसलेलें. पण दीस टायम न्ही म्हाका 2 मंथ सामकें वॉमिटींग आसलेलें. ओके. सो थोड्यांक खंय 9 मंथ पर्यंत वॉमिटींग उरता, कळ्ळें न्ही. सो हांव चिंत्तालें म्हाका आनी बाबा फुडें बी अशें जायना जाल्यार पुरो म्हणून वॉमिटींग मागीर जाल्यार मागीर तूं कितें खातलें, कितें जेयतलें हय काय न्ही. सो ताका लागून न्ही बिकॉज ऑफ दीस ताका लागूनच म्हणजे इतले म्हाका त्रास जाले. हेका लागून मागीर तकलेन न्ही नाका नाका थॉट्स जाताले. ताका लागून इफ जीव बरें आसलें न्ही जाल्यार बरी दिसता न्ही. सो मागीर आफ्टर 2 मंथ न्ही म्हाका मातशें जिवाक बरें दिसपाक लागलें. तेन्नाच्यान म्हणजे कितें सांगू तुमकां, तेन्नाच्यान हांव हॅप्पी की हांव प्रेग्नेंट आहा म्हणून. हेज्या पयलीं सामकें हॅप्पीच ना, हॅप्पी कशें रावतलें हांव, जिवूच सारकें ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. खबर ना म्हाका की हांव प्रेग्नेंट आहा म्हणून, की मागीर जिवूच सारकें ना, मग कशें म्हणून हॅप्पी रावतलें. मागीर म्हाका अशें जिवाक बरें दिसपाक लागलें. सगळें जे आसलेले पळय सिम्पटम्स बी सगळें म्हाजे कमी जाले. सो मागीर म्हाका इतलें हॅप्पीनेस जालें सांगू तुमकां. तुमी अशें चिंतना की बाबा म्हाका नाका आसलेलें की हांव हॅप्पी ना. आमी खूब हॅप्पी आहा कित्याक आमकां हें देवान म्हणजे आमचें प्लॅन नासतना आमकां देवान दिलें, कळ्ळें तुमकां न्ही. ताका लागून आमी हॅप्पी आसा. आनीक खूब जाणां कमेंट करपाक लागले चेडो चेडू अशें म्हणनाका, कितें जावूं देवाचें गिफ्ट तेंय तुमी सारकें आहा. तितून खंय रॉंग म्हटलें जाल्यार हांव सॉरी म्हणटा परत एकदां. पळय ऑलरेडी आमकां एक चेडो आसा न्ही. सगळे जाणां म्हणटात न्ही. आतां पळय आतां हांव कोणाक सांगता, आतां पळय आतां हांव कोणाक सांगता न्ही हांव प्रेग्नेंट आहा म्हणून, आतां एक तुका चेडू जाल्यार पुरो अशें म्हणटात, कळ्ळें तुमकां न्ही. इफ चेडू आसल्यार एक चेडो जाल्यार पुरो अशें म्हणटात आमी. हांव तेंच म्हणटा की म्हाका चेडू जाल्यार पुरो. पण आमच्या खातीर कांय ना तें म्हणपाचें आमी म्हणटात. पण आमच्या खातीर कांय ना तें कितें आहा तें देवाच्या खातीर. देव कितें दितलो पळय तितून आमी हॅप्पी. अशें ना की फाल्यां म्हाका चेडो जालो हांव ताका लव करचें ना, केन्ना तशें जावचें ना. जशें आतां रितुकाक हांव लव करता तितलेंच आतां येतले भुरग्याक हांव तितलेंच लव करतलें. पण एक अशें म्हणटात न्ही चेडू जाल्यार पुरो अशें म्हणटात. तें चेडू जातलें चेडो जातलें तें आमच्या खातीर ना. जें कितें आहा देवाच्या खातीर आहा. इतलें देवा कडेन मागता की बरे भशेन डिलिव्हरी जावचें आनी बेबी आहा तें बरें हेल्दी जावचें, इतलेंच देवा कडेन मागता हांव. सो हे 2 म्हाका पॉयंट न्ही क्लियर करूंक जाय. हांवें ते वर्ड यूज केले एबॉर्शन म्हणून न्ही. हांव ताका सॉरी म्हणटा तुमकां. एक्चुली ते अशें वर्ड यूज करूंक जायनासलेले. पण तुमकां सांगलें हांवें कित्याक लागून तें दिस टायम म्हाका सामकें जीव वयता जाल्लें म्हाका. इतलें म्हाका त्रास जाल्ले. आनी सेकेंड थिंग बेबी बॉय ऑर गर्ल तेंय कितें देव दिता तितून हांव हॅप्पी आसता. तशें कांय म्हाका प्रॉब्लेम ना. आनी रितुका टायमार सामकें हांव हॅप्पी आसलें कित्याक तितलें म्हाका जिवाक त्रास नासलेले. जस्ट एक 1 मंथ वॉमिटींग हॅप्पी आसलेलें हांव. पण दिस टायम तुमकां सांगलें हांवें कितें जालें तें. सो ताका लागून आतां हांव इतलें हॅप्पी आहा. तुमकां म्हाका सेकेंड मंथ लागलेलें पळय तेन्नाच बसून हांव सगळें एमेझॉनार बसून पळयतालें कितें ऑर्डर करूं. म्हणजे भुरग्याक कितें आतां हाडूं, पाळणें हाडूंक जाय. आतां आमकां सगळें न्यू वाडूंक जाय. आमगे पाळणें बी कांय ना. रितुकाचे पाळणे बिळणे ते घरान आसलेले. आमी कोणाचे नेबर्सूं हाडलेले रितुका टायमार. पाळणे आतां हाडूंक जाय म्हाका सगळें न्यू म्हणजे हांव बसून सगळें पळयता. सगळें हांवें सेव करून दवरला. शिव म्हणटा इतलें भिना कित्याक पळयता राव मातशें.
टायम आसा म्हणपालो. सो म्हाका तें एक्सायटमेंट आतां बरें बरें शॉपिंग करूंक जाय, बरें बरें कितें घेवंक जाय, हें हाडूंक जाय तें हाडूंक जाय. सो सगळ्यांनी एमेझॉनांनी हांवें तें सेव करून दवरला. सो मागीर आनी म्हाका सोदपाक त्रास नाका, डायरेक्ट ऑर्डर करपाचें. कळ्ळें म्हणजे इतले इतले हॅप्पी आसा आमी. अशें तुमी चिंतना की आमी हॅप्पी ना अशें की. आनी रितुच्या टायमार न्ही म्हाका 7 मंथ लागलेले पळय, तेन्नाच्यान न्ही म्हाका जॅम पडनालें. 7 मंथ न्हीद पडनालें म्हाका. आतां तशें ना, आतां म्हाका आतां स्टार्ट जाला, म्हणजे म्हाका न्हीदूच पडना आतां. जेन्ना म्हाका दुसरो म्हयनो लागलो पळय, तेन्नाच्यान न्ही म्हाका जॅम पडना. म्हणजे अशें पोटार न्हिदूंकूच जायना. डॉक्टर सांगला पोटार न्हीद नाका, अशें सायडीन न्हीद म्हणून. न्हीद पडत ना म्हाका. तुमकां सांगलें न्ही हांवें, फूल डे रातच्या जागे आसता. आमी सकाळीं मागीर उठपाक जायना म्हाका. पण सकाळचें म्हाका न्हीद येता पळय, सकाळीं कितलें न्हिदतलें तूं. सकाळीं थोडे दीस मम्मीनूच सगळें केलां, रितुकाचें टिफीन बी सगळें उठून तीच करता, ब्रेकफास्ट बी कितें तीच करता. सो म्हाका सकाळीं उठपाक जायना. तरी पूण हांव उठ्ठा. मम्मी सपोज चपाती करता हांव मातशें फ्राय करता. मागीर कितें जें कितें करता पळय तें मागीर कितें फ्राय बी करपाचें म्हजें काम. मागीर ताका बॅग पॅक बी सगळें करून टिफीन पॅक करून ताका धाडटा. मागीर परत येवन न्हिदता हांव. तेन्ना म्हाका मातशें एक 1 आवर अशें न्हिदता. मागीर उठलें की न्ही मागीर तकली जड सारकें. ताका लागून सो जॅम आतां म्हाका पडना. आतांच म्हाका सुरू जाला, म्हणजे न्हीद पडना म्हाका. आतां फुडें आतां कशें कितें काय सांगूंक शकना. ताका लागून मागीर दनपारां मातशें आड पडटा रितुका वांगडा. दनपारां मातशें न्हिदलें की मातशें न्हीद पडटा. मागीर दनपार न्हिदलें की मागीर रातच्या न्हीदूच पडना. पण दनपारां मातशें म्हाका न्हीद येयल्यार जाता, पण तितलें अशें बरें अशें न्हीद पडना म्हाका. ताका लागून सो आतां आनी डार्क सर्कल वाडपाचें आसा अशें दिसता म्हाका. ओके. आनी खूब जाणांनी भरपूर विश केला. ओके. आनी आमचे गोवन ब्लॉगर जे आहा पळय तेंच्यांनी म्हाका खूब भरपूर अशें विश केला. तर सगळ्यांक तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. कोणें कमेंट केल्लें की तुजें फर्स्ट सिझेरियन काय नॉर्मल. सो म्हाजें फर्स्ट आहा पळय तो सिझेरियन जाल्लें आसा. सो म्हाजे फर्स्ट डॉक्टर आसलेलो केदार, तुमकां सांगला न्ही पणजी. सो केदारा कडेन केल्लें हांवें. सो फर्स्ट म्हाजें जालेलें सिझेरियन. ओके. नॉर्मल म्हाजें जावंक ना. खूब ट्राय केलें पण जावंक ना. सो सेकंड टायम आतां आमी वयता आतां दुसऱ्या डॉक्टरा कडेन JMJ. पण ताका आमी विचारलें आतां सेकंड टायम बीन सिझेरियन म्हणजे नॉर्मल बी जातलें. सो फर्स्ट आहा पळय तुजें दुसऱ्या डॉक्टरान केल्लें आसा. सो म्हाका खबर ना म्हणपाक तुजें कशें जालां सिझेरियन, आपल्याक कांयच खबर ना. कारण ते रिपोर्ट बीन आहा पळय सगळें त्या डॉक्टरा कडेन आसा, केदारा कडेन. आमकां तेमी दिना. सो हो डॉक्टर म्हणपाक लागलो आपल्याक कांय खबर ना तुजें कशें जालां सिझेरियन बीन. सो आमी रिस्क घेयना. सो दिस टायम तुजें सिझेरियन जातलें म्हणपाक लागलो, नॉर्मल जावचें ना म्हणपाक लागलो. इफ तुजें फर्स्ट सपोज हांवेनूच केलें सिझेरियन, सो सेकंड टायम हांव पळोवपाचो म्हणटा तो नॉर्मल करपाक. सो तशें जायना म्हणटा तें, कित्याक 2 डॉक्टर डिफरंट आहा न्ही. सो फर्स्ट कशें केलां सिझेरियन तें आपल्याक खबर ना म्हणपाक लागलो. सो सेकंड म्हाजें आतां सिझेरियन जातलें. ओके. सो तुमकां म्हटलें आतां सांगया की खूब जाणां कशें विचारता आनी म्हाका तशें दवरून तांकां सस्पेन्स दिवप तें म्हाका आवडना. कितें आहा तें आयजूच तुमकां क्लियर करता. सो फर्स्ट म्हणजे जाला सिझेरियन. सो सेकंड टायम डॉक्टरान म्हटलां सिझेरियन जातलें म्हणून. ओके. पण केदारा कडेन न्ही सगळे अशी फेसिलिटीज न्ही खूब बरें आसा. फक्त इतलेंच की तें पयस आसा. आनी जेन्ना तूं मंथली चॅकअपाक वयता पळय खूब टायम घेता डॉक्टर. म्हणजे आमी अशें बसताले वचून एकांक सपोज गेले न्ही, सपोज 5 सांगतालो आमकां, आमी अशें 2 3 अशें वयतालीं. 5 अपॉयंटमेंट सांगतालो पण घेतालो आमकां 8. आमी इतले लोक बी येता. एक्चुली बरें आहा सामकें सिस्टमॅटीक क्लीन सामकें. आनी थंयसर सिझेरियन जालें न्ही फक्त म्हाका 3 दीस तेंचे दवरलेले. आनी तुमकां थंयसर न्ही म्हाका दिसता खंयच्या हॉस्पिटलान अशें आसा काय ना खबर ना, थंयसर न्ही तुका न्हाणयतात. म्हणजे म्हाका 2 दीस तेंच्यानी न्हाणयल्ले टॉयलेटीन. म्हणजे 2 नर्सीन म्हाका भितर व्हरून गरम उदक घातलेलें. म्हणजे न्हाणयतात कळ्ळें न्ही. अशें खंयच्या हॉस्पिटलान बाकीच्या खंयच्या हॉस्पिटलान आसा काय ना म्हाका खबर ना. पण केदारा हॉस्पिटलान न्ही तुका न्हाणयतात. 1-2 दीस तुका. म्हाका 3 दीस दवरलेले. 2 दीस म्हाका तेंच्यानी न्हाणयले. तशें आमी फर्स्ट टायम पयलां. सो बरी दिसता मातशें गरम उदक बी पडलें न्ही मातशें बरी दिसता. सो बाकीचे हॉस्पिटलान तशें ना अशें आयकलां हांवें. तें एक बरें आसलेलें. पण मेन थिंग अशें पयस तर आहात न्ही तें पणजी न्ही तें. आनी अपॉयंटमेंट सपोज मंथली अपॉयंटमेंट जेन्ना आसता पळय तेन्ना तें खूब टायम घेता. ताका लागून आमी म्हटलें दिस टायम हांगाच आहा, लागींच आहा. कित्याक लागीं आसा न्ही. मम्मीकूय कितें बाबा जेवण बिवण करून धाडूंक जाय जाल्यार बरें पडटा हांगच्यान लागीं. सो पणजी जाल्यार खूब पयस न्ही. मागीर शिवाक मागीर यो वच करपाक. ताका लागून सो दिस टायम आमी हांगाच केलां. JMJ हॉस्पिटल लागींच आहा आमकां. आतां न्ही आपल्या मोबायलार थोडेशे फोटोज बी काडला. विडियो काडला आसा हेडे. जेन्ना म्हाका वॉमिटींग बी जातालें पळय सेकंड मंथ फर्स्ट मंथ अशें हांव जेयनालें.
सो अशें म्हणजे हांव न्हिदून रावतालें. मागीर म्हाका अशें हातीन अशें जेवपाक म्हटलें न्ही म्हाका वाज येतालो. सो म्हाका ऋत्वीक म्हाका भरयतालो. सो एक थोडेशे फोटो की व्हिडियोज आसा खबर ना, ते शिवाच्या मोबायलार आसा. इफ ते आसले न्ही हांव घालता, कळ्ळें न्ही. सायडीन फोटो आसले, फोटो नाल्यार व्हिडियो आसले हांव घालता. ऋत्वीक म्हाका न्ही भरयतालो. म्हणजे मम्मी सगळें शीत आनी दाळ कालून दिताले, हो म्हाका मुगो चमच्यान अशें भरत. कितले मोग पळय दोघांची, मोग पळय, मोग पळय, मोग पळय. कसलो मोग जालो म्हणजे तो सामको कितें सांगता दोळ्यां उदीक येता म्हाका. इतले मम्मी तूं जेयना कित्याक, आपूण तुका भरयता. हांव म्हणटा तूं भरय रे म्हाका, तूं भरयला आपल्या जेवण वयता म्हटलें हांवें. तो येतालो आनी म्हाका भरयतालो. मागीर म्हाका बरें दिसतालें. ते थोडे म्हणजे थोडेशे हांवें फोटोज व्हिडियोज हांवें शिणोतान क्लिक केला ते, म्हणजे तुमकां दाखयता हांव. म्हणजे तो मोमेंट सामको कितें सांगू तुमकां. म्हणजे दोळ्यांतून दुकां येता ताका लागून तो तुमकां हांव शेअर करता. ओके. आनी कोणें अशें कमेंट केल्लें की तूं आतां चड काम करनाका, घरा कडेन मेड दवर. ती काम करनाका तशें म्हणून फायदो ना. कित्याक खबर आहा, हांवें खुबशीं अशीं बायलां पळयल्या, पयलींची बायलां बी घरा काम करूनच तेंचे नॉर्मल डिलिव्हरी जाताले, हय का न्ही. आतां नॉर्मल डिलिव्हरी जावप खूब मुश्कील. आनी आतांची बायलां कामाक वयता, म्हणजे प्रेग्नन्सी आसा तुमी कामाक वयता, बसीन ट्रॅवल करता. सो स्टार्टींग फक्त 2च मंथ न्ही सगळें मम्मी करताले, झाडू मारताले, पुसताले. केन्ना शिवनात सकाळचे झाडू मारून पुसून वयतालो आनी मम्मी जेवण करताले. सो आतां म्हाका सगळें काम जाता, आतां हांव सगळें करता. फक्त न्ही हांव वजन बी कांय उखलना, इतलेंच. सो सकाळचें हांव झाडू मारता, पुसता आनी मम्मी रांदपाचें काम मम्मी करता. सो एट प्रेझेंट आमकां मेडची गरज ना, सगळें आमी करता. इतलें का आतां गरज ना, कित्याक हांवेनूय मातशें काम करूंक जाय, मुवमेंट करूंक जाय, हय का न्ही. फक्त बसून रावलें, खायत रावलें, तितून कांय हें ना. सो झाडू मारपाचें, पुसपाचें, खंय क्लिनींग बिनींग सगळें हांव करता. म्हाका लायक काम करपाक. सो जेवणाचें काम मम्मी करता. मागीर आफ्टर डिलिव्हरी पळयतलें हांव कोण तरी हांव एक दवरतलें, कित्याक तेन्ना मम्मीक सगळें मम्मीचें काम पडटलें ताका लागून. तेन्ना एक थोडे दीस दवरतलें हांव, एक मेड, एक झाडू मारून पुसून वयतली, हय का न्ही. तेन्ना हांव उठूं शकना इतले बेगिना, हय का न्ही. कित्याक नॉर्मल डिलिव्हरी ना म्हाजें, सिजरियन मातशें टायम लागता, की स्टिचीस बी पडटा न्ही, ताका लागून तेन्ना हांव दवरतलें. तिका म्हाका चड त्रास दिवपा नाका, तिजें सगळें बर्डन पडपा नाका. सो ताका लागून सो एट प्रेझेंट हांव सगळें करता. सो मातशें कामां बी करूंकूच जाय, बेश्टें बसून रावून कांय फायदो ना, हय का न्ही. फक्त इतलेंच की वजन मात उखलूंक जायना ह्या टायमार, इतलेंच कॅर घेवंक जाय आनी कांय ना. कितें तुमचे की क्वेरी बी आसल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा, हांव मागीर नेक्स्ट ब्लॉगान तुमकां सांगता. ओके. सो म्हाजें मॉर्निंग टू नायट रुटीन तुमकां येतलें. आतां मातशें चेंज जाला न्ही रुटीन, तर तुमकां रुटीन येतलें कशें कितें खावपाचें, कितें खाता हांव, कितें अशें सगळें तुमकां रुटीन येतलें. ओके. तो एक ब्लॉग करतलें हांव, म्हणजे इतलें बेगिना न्ही, मातशें थोडे दीस, एक 4 मंथ तरी जावनी, कंप्लीट जावनी. सो जालें आतां डिसेंबरान सोंपतलो 4 मंथ. मागीर तुमकां हांव रुटीन शेअर करता. ओके. सो आनी कांय ना, इतलेंच. सो म्हटलें आयज तुमकां जें कितें हांवें चुकें म्हणजे मिस्टेकली हांवें कितें म्हटलेलें बीन न्ही, ताका लागून म्हाका मातशें वायट दिसलें, हांवें अशें रॉंग उलयलें म्हणून. सो ताका लागून हांवें म्हटलें आयज तो क्लियर करया, ताका लागून. ओके. सो परत हांव सॉरी म्हणटा, कितें उलयतना बीन कितें चुकलें बी जाल्यार हांव सॉरी म्हणटा. ओके. प्लीज म्हाका समजून घेयात. जेन्ना हांवें अशें रॉंग कितें उलयलें न्ही, म्हाका खूब जाणां फोन करून म्हाका बरें भशेन सांगलें अशें म्हणूंक जायना, अशें म्हणूंक जायना म्हणून. म्हाका बरी दिसता, म्हाका अशें वायट दिसना, म्हाका राग ना, कळ्ळें. तुमी फोन करून म्हाका सांगलें न्ही, म्हाका कांयच वायट दिसचें ना. आमी फॅमिलीच न्ही. ओके. आमी एकमेकाची कॅर घेता, हय का न्ही. सो बरी दिसता कोण अशें फोन करून म्हाका सांगता न्ही, म्हाका खूब बरी दिसता, म्हाका कांयच अशें वायट दिसना. ओके. आनी इतलेंच आनी कांय ना, उलोवंक जायना म्हाज्यान, नाक सामकें हें जाता. ओके. सो परत तुमकां सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा. ओके. अशेंच तुमचे ब्लेसिंग आसा न्ही, आनी कांयच तुमचे मागना. आनी म्हाका इंस्टाग्रामार कमेंट केल्लें की तूं ओल्ड गोवा हेका एक्सपोजिशनाक केन्ना वयतलें हांव, कित्याक खबर आहा आमचें प्लॅन आसलें आतांच वचपाचें. सो आतां म्हाज्या डिसेंबरान न्ही म्हाजी भयण येवपाची आसा, ओके, कुमटासून. सो चिंतलें की ते येतले न्ही, तेन्नाच वांगडा सगळीं जाणां या, की ताकाय मातशें पळोवंक मेळटलें न्ही, कित्याक अशें पळोवंक मेळना न्ही परत परत. ओके. ताका लागून जेन्ना ते येतले पळय, ते येतले क्रिसमसाच्या हॉलिडे पयलीं ते येतले. आनी तें एक्सपोजिशन आसा न्ही जानेवारी 5 पर्यंत, ताका लागून. सो अशें आमी प्लॅन केला की जे तेन्ना येतले पळय क्रिसमसाच्या हॉलिडे, तेन्ना आमी या म्हणून सगळीं जाणां.
सो अशें आमचे प्लॅन आसा. सो वयतलें हांव, तुमी चिंतनाका की हांव वयचें ना अशें केन्ना चिंतनाका, हांव वयतलेंच. ओके. सो आनी कांय ना, इतलेशेंच. ओके. थोडेशें नांव रीड करता आनी एक बड्डे आसा ताका विश करता आनी हो व्लॉग हांव एंड करता. ओके. सो नांव आसा रविचंद्र बाडकर, रोजी फर्नांडीस, प्रगती धुरी, फ्लोरिना बरेटो, ब्रेंडा फर्नांडीस, सेंड्रा फारिया, सनी डिसोजा आनी एंथोनी मार्टिन्स. सो हे नांव आसा आनी अशें खूब नांव आसा. ओके. सो सदांच व्लॉगान हांव इल्लें घेतलें की एक दिसा सगळें जावचें ना न्ही, ताका लागून. आनी एक बड्डे आसा ताका विश करता. तो नांव आसा दीपक धमापूरकर. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ, हॅपीनेस. देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे दीपक धमापूरकर. तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टिल देन बाय, टेक केअर.